देशभरात मोदी सरकारान स्वच्छ भारत उपक्रमाक सुरवात केल्या। राज्यातय सरकार तशेंच कांय संस्था स्वता फुडाकार घेवन गोंय नितळ करपाच्या दिशेन पावल उखलता। सरकारी पावण्यार जागृताय हाडपाक हळशीक करची न्हय म्हण तकटे लायिल्ले दिसता। मात कांय लोकांच्या कानार स्वच्छतायेचो मंत्र अजूनय पाविल्लो दिसना। भौशीक सुवातांचेर हळशीक जावची न्हय म्हण शौचालय उबारिल्ले आसात। तरी आसतना खुबशे लोक सैमीक विधी उक्ताडार करून सुवातेंत घाण पसरतात। अशा लोकांक पळयतकर समजता की सरकारान वा कोणें कितलीं पावलां मारलीं तरी हे बेशिस्त रितीन उक्ताडार हळशीक करपी लोक जो मेरेन सुदारना तो मेरेन राज्य आनी देश सुदारपाचो ना। जेन्ना आमच्या प्रतिनिधीन भौशीक सुवातेर सैमीक विधी करप्यांक प्रश्न विचारल्यार ते कितें सांगतात तें आयकात। टॉयलेट है ना रोड साइड पे क्यों है? टॉयलेट है ना अंदर कि रोड साइड पे क्यों? पहली बार है ना? पहले बार रहने तो इधर गांव में घर पे ऐसे ही करते हैं। हाँ गलती मेरे को पता नहीं है। वैसे नहीं, ये क्या अभी स्वच्छ कैसा करेगा हम लोग? स्वच्छ भारत कैसा करेगा? वो तो बनेगा, कचरा तो फेंक रहे थे। आप लोग पहले हम लोग सुधरना चाहिए ना। हम लोग नहीं सुधरेंगे तो कैसा होगा स्वच्छ भारत? सॉरी गलती है तो हमारे को पता नहीं है तो बाथरूम कहाँ थे अंदर है ना, किसी को पूछ ले, कोई भी बोले। एक दूर को पाछा का पता नहीं, एक दो को पूछा बोला उधर चले जा। स्वच्छ भारत नितळ गोंय फक्त तकट्यार रेखाटून कांय जावपाचें ना। नितळसाणेचो मंत्र दर एकल्याच्या मनात कोरायल्लो असल्यारच स्वच्छतायेचो मंत्र खऱ्या अर्थान साकार जातलो। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार।